सो म्हाका कमेंट येयल्ले की इश्वीक बेडा कसो येता. सो दाखयता तुमकां पळयात. आतां इश्वी उठलो तर सगळे कडेन पळयता, नॉर्थ ईस्ट सावथ वेस्ट सगळे कडेन पळयतलो आनी आतां कसो येतलो पळय. आनी हांव केन्ना हें पाळण्यांनी अशें पयस दवरना, लागींच दवरता. सगळो असो उबो रावन पळयता. नेक्स्ट कितें नेक्स्ट कितें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कितें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. सो पळयात आतां कसो येतलो पळय. आं सो पळयात असो येता, असो येता. आमी फुडें 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 येता मागीर. कितें चल यो. सो हें पळयात असो येता तो. वैश्वीक यो मरे आतां. चल यो. आं पळयात असो येता आमचो इश्वी मोबायल घेवपाक. सो तुमकां दाखयता हांवें एग्जिबिशनासून कितें कितें हाडलें तें. शॉजान घेतला मॅग्नेट, फ्रीज मॅग्नेट. हय सो हे फ्रीज मॅग्नेट घेतला. कितें रे. सो हांगासर घेतला रागी बादाम. ओके, दुदान मिक्स करून पिवपाचें एक घेतला. आनी हें आसा करेला फ्राय, बरें मसाला बरें लागता हें खावपाक करेला. सो हें घेतला. आनी टॉपिकाना मागीर केरलाचे आनी जॅकफ्रूट चिप्स, मागीर बनाना चिप्स. खजूर घेतला इरानचे, बरें सॉफ्ट आसलेले खजूर. आनी हें आसा मिक्स डिलायट. हें शुगर फ्री आसा हेंची. हें बरें आहा हेंचें. सगळें मिक्स घेतला आमी. आनी एक घेतला भशेन खजूर, शाही ड्रायफ्रुट्स. ओके, इतलेंच आनी कांय ना. सो इशुकाचे हांवें चेर बरें वॉश केले आयज. सामकें हें जाल्लेलें म्हणजे केक खाता बी न्ही, लागता न्ही ताका. सो आनी भायर सुकोवपाक तरी बिलकूल बी जागो ना. सो म्हटल्यार हांगाच दवरता मातशें उदक गळोनी मागीर न्ही सुक्या कपड्यांनी ताका बरें पुसून काडटलें. सो बरें आयज ताका वॉश केलें. मदीं मदीं ताका वॉश करत रावता हांव. जेन्ना म्हाका दिसलें न्ही बाबा हें घाण जालां, हांव ताका मदीं मदीं हांव वॉश करत रावता. तें हांव भायर सुकयतलें, ताका न्ही सुकपाक टायम लागतलो. सो हें हांगाच दवरता, मागीर पुसून काडटलें हांव. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. टायम जालो आतां 11:30 जाली. जालें आमचे सगळें ब्रेकफास्ट बीन. आयज केल्लें ब्रेकफास्टाक चिरमुऱ्याचें उसळ केल्लेलें, जस्ट खालें. आनी सकाळीं तुमी इशूकाक पयलें आसतलें कसो तो बेडार येता. म्हाका कमेंट केल्लेली की इशू कसो बेडार येता. सो हांव न्ही पाळण्यांनी तेकोन दवरना, म्हणजे तेकोन दवरता, अशें गॅप दवरना मदीं. इफ ते मदीं गॅप दवरलें न्ही तो सकयल पडटलो. सो हांव ते मातशें तेकोन दवरता, एटलिस्ट ते बेडार तरी येतलो हयकानी. सो आतां आमी मातशें हेच रुमान बसता. जो पर्यंत उठना तो पर्यंत आमी हांगाच बसता उठसर. ओके, जो उठलो ताका एक नाशण्याचें भरयलें, खालो आनी परत न्हिदलो. रडपा लागलो. ताका न्हीद म्हटलें. ताका न्हीद येयली आनी तो कंट्रोल करपाक जायना. सो न्हीद म्हटलें, सुशेगाद न्हाळुया म्हटलें. सो आनी आयज भायर सामको वेदर बरो आसा, वत मातशें कमी आहा. अशें दिसता की पावस बी येता कसो दिसता. म्हणजे अशें दमट आहा, पण गरमी सामकी की सांगू. आनी आतां थोडे दीस जाले इश्वीक न्ही की खावपाकूच हें करता. उदक न्ही भरपूर पिता. उठलो न्हिदून उठलो की ताका उदक जाय पयलीं. दूद नाका, ताका उदक जाय. उदक पिता आमी खावपाकूच हें करता. आतां 3-4 दीस जाले तो कांय सारको खायना, खिचडीय खायना सारको. तो खिचडी खावन खावन तो वाजेला. उदकूच खूब पिता. सो उदक पिवून तरी पोट भरता. तो न्हिदला आतां. म्हणजे नाशण्याचें खालें ताणें, न्हिदलो. सो हांगासर न्ही कांदे घातला हांवें. पयलीं आमकां न्ही हांगा कांय सुकोवपाक कांय जागो ना. तो शिवाच्या फ्रेंडांनी कांदे दिल्लेले. कांदे, ग्रीन चिली बरें भरपूर इतले दिल्लेले ग्रीन चिली, आनी कॅबेज दिल्लेले एक 3-4. सो 2 कॅबेज न्ही हांवें आमच्या हावज हेल्पर आहा पळय तिका दिले. कित्याक कॅबेज इतले हाडले बीन न्ही आमगे कोण खायना. आनी भाजी डेली भाजी तें बरें जायना.
सो केन्ना केन्ना पराठा बीन करता. आतां आमकां 1-2 दवरला आनी तिका 1-2 दिले. खावनी हय का न्ही, पिड्डेर जावन उडप ते बरें न्ही, कोणाच्या पोटान गेले ते बरें. तिका 2 दिले. सो कांदे हांव घातला, खूब दिला कांदे. ओके, सो कांदे न्ही अशे वाऱ्यार घालचे पडटा, नाल्यार कितें जाता बरें ते पिड्डेर जाता, ते मागीर भितर भितर कुसता मागीर. आनी आमी बेळगांवच्यान ते कांदे हाडलेले. म्हाका दिसता हार्डली थोडेशे हाफ किलो आसा. म्हणजे हार्डली म्हाका दिसता 2-3 पिड्डेर जाल्ले. बाकी सगळं बरें आसलेले कांदे, ते सोप्पा पावले. सो ताणें आनीक कांदे हाडून दिले कळ्ळें न्ही. सो कांदे जस्ट आतां वाऱ्यार घातला. सो वाऱ्यार घातला म्हटल्यार हांगा जागो ना, एक पेपर घातला ताच्या वयर अशें दवरला. अशें ओपन दवरल्यारूच बरें आसता. बरें आहा पळय कांदे, धाकटे आसा. सो तो केन्ना गेलो बीन न्ही तो हाडटा कांदे आमकां, की भाजी बीन तो हाडटा. सो घातले जस्ट ताका वाऱ्यार. ओके, सो घरची कामां जाली. थंय हावजरपती येवन थंय काम करून सगळे गेले. ओके, आनी हे हांव पळय ग्रीन चिली मातशे पिकलेले थोडे घातला हांवें हांगासर. मातशें हें रेड जालें ग्रीन चिली. ओके, सो आनी एक तुमकां खबर सांगता. सो आमी न्ही तुमकां खबर आमचो हांगा AC पॉयंट हांगा आसा. सो AC बी तेन्ना ऑन करता न्ही हो सगळो रूम सामकें गरम जाता, कित्याक वारो येता न्ही. सो आमी न्ही हो मातसो विंडो न्ही ओपन दवरता, कित्याक ते मातशें वारें भायर वचूं न्ही म्हणून. ते हीट आसता पळय ते मातशें भायर वचूं न्ही म्हणून रातचे आमी हे विंडो ओपन दवरता. सो जालें कितें, आईन न्ही हे व्हडलेशे कुंडेन न्ही पंपकीन सीड घातलेले. आमगे पंपकीन बी हाडटा न्ही, आई ते बी न्ही घालता, कित्याक जाता बरें आमचें. पंपकीन काय जायना, पण ते पानां आसता पळय टेंडर पानां, तेजी भाजी न्ही खूब बरें जाता. बी घातलेले. काल रातचे पयस जाल्यार सकाळी पयस जाल्यार सगळे माती न्ही अशी उपसून पडला भायर जम सकल. म्हणजे अशें काडला कळ्ळें तुमकां न्ही, माती काडला भितरले बियो खाला. आनी ताका कशें कळ्ळें की ते बियो भितर आहा म्हणून. अशें आमकां कळ्ळें की भितर न्ही उंदीर येता, रॅट. आमी पळोवन सामकें शॉकूच जालें. सगळें माती पडला आनी भितरले बियो काडला आनी सगळें अशें माती बीन भायर पडलेले. मागीर म्हाका कळ्ळें की आमी हे विंडो मातशें ओपन दवरता न्ही, थंयच्यान तो उंदीर येता भितर. आनी जेन्ना आमी न्हिदता न्ही हो दार बंद आसता, दार आमी केन्ना ओपन दवरना रातचें. म्हाका न्ही कट असो आवाज येता. म्हाका कितें खबर उंदीर येतलो म्हणून. म्हाका कितें खबर इतलो आमी 2nd फ्लोर रावता, उंदीर भितर येतलो म्हणून. कित्याक हो विंडो मातसो ओपन आसता आनी ताका तो जागो आसा येवपाक. सो पळय जाल्यार अशें कळ्ळें की आमकां उंदिरूच तो, कित्याक कळटा तेन्ना सगळें माती अशी उपसून काडला. सो आतां आमी अशें ह्यो विंडो बी रातचे बंद दवरता. सो नाका म्हटल्या भानगडीन. आनी तो किचनाक आहा पळय गॅलरी थंय येता, पण तो भितर येना, भायर येता. थंय तशें जाल्लेलें सगळें माती उपसून काडला. भायर येता ते ओके, हो आतां भितर येवन तो माती हें करपाक लागलो. सो आतां आईक म्हटलें विंडो बंदूच दवर म्हटलें. शिवाय खालें हांवें यादीन म्हटलें विंडो बंद दवर म्हटलें. सांगपा जायना भितर बी येयल्यार न्ही आनी विचारपा नाका. एक सपोज भितर येयलो न्ही सारकें प्रॉब्लेम जातलो. अशें जालां आतां. दाखयता तुमकां हो कुंडी तो सगळें माती बिती काडलें आनी क्लीन केलें काल, दाखयता तुमकां. सो हे पळयात कांदे अशें घातला भायर. आनी तुमकां सांगलें पळय हो विंडो न्ही आमी पळय इतले अशें ओपन दवरतात रातचे. कित्याक आतां AC लायता न्ही आमी, ते मातशें वारो मारता न्ही, सो मातशें वारो भायर वचूं न्ही म्हणून अशें. मागीर ताका हांगासर अशें नॅट घालता आमी, अशें नॅट घालता. पण तो भितरल्यान ताका येवंक मेळटा. हे पळय स्पेस आहा अशें ताका न्ही येवंक मेळटा. तो आयलो दाखयता तुमकां. तो आयलो हांगच्यान. म्हाका दिसता हांगासर न्ही आईन बी घातलेले, पंपकीनचे बी घातलेले. सगळे अशें उपसून काडलेले भायर. सगळे माती बीन भायर पडलेले. हे पळयात आईन मागीर परत आतां क्लीन करून दवरले. सो हांगासर आईन कितें घातला सारकें सामकें हें तें पावता बी ना तेजें बरें जालां सारकें, बरें दिसता. सो आमकां न्ही आमकां बिलीवूच जायना की उंदीर भितर येता म्हणून. कळकूच ना आमकां असो उंदीर भितर येता आनी तो सगळें खावन वयता म्हणून. सो हांगा आसतलें उंदीर, हांव ना अशें म्हणना, पण तांकां कळ्ळें पळय आईन बी घातला म्हणून, पंपकीनची बी घातला म्हणून तांकां कळ्ळें. इतलीं झाडां आसा हांगासर, प्लांट आसात, थंय ताणें कांयच करूं ना. थंयच येयलो तो व्हडले कुंडेन, थंयच येयलो आनी थंय उपसून काडलें आनी बी थंय खालें आनी असलें. आतां आमकां मातशें बी केरफूल रावचें पडटा, कित्याक हो दार आमी बंद करता कळ्ळें न्ही. असली गजाल कितें सांगपाचें तुमकां. ओके, सो आयज तकलेक हांवें ऑयल लायिल्लें. एक्चुली जाता कितें, आतां हांव डेली आतां वॉकिंग करता. ट्रेडमिलार हांव वॉकिंग करता सांजचें. जेन्ना इशूय न्हिदता पळय मातशें हांव वॉक करता ट्रेडमिलार. वॉकिंग करून 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 न्ही तकली सामकें स्वेट जाता. स्वेट जालें की तुमकां खबर आहा मागीर वास मारता. मागीर डेली अशें बाथ घेवचें पडटा.
सो म्हटलें आयज ऑयल लायला हांवें. सो म्हाजे 2 टायम वॉकिंग जाता. एक म्हणजे हांव ट्रेडमिलार करता, सेकेंड अरावंड 7:30 अशें न्ही हांव आई आनी इश्वीक तिगां जाणां भायर वयता. सो आईकूय वॉकिंग करूंक जाय. आई म्हणटा आपल्याक ट्रेडमील नाका म्हणटा, आपल्याक जायना म्हणटा ट्रेडमील. सो तिका हांव फोर्स करना. सो ती एकटें वचपाक हें करता भायर. सो हांव वयता परत म्हणजे वॉकिंग जाता. हांव वयता. सो मागीर इश्यूकाकूय हांगा फुडें घालता आनी ताकाय व्हरता हांव. सो ताकाय मातशें भायलें वारें खेळोंक जाय न्ही. घरान बेजार येता न्ही घरान बसून. सो अशें जाता. सो कितें जाता परत हेअर वॉशूय करपाकूय बरें जायना. सो कितें करता इतलें स्वेट जाता सांगपा नाका. घरा तरी हांव एसी लावन फॅन लावन वॉक करता. भायर कितें भायर आनी विचारपा नाका, इतलें गरमी जाता. सो जस्ट ऑयल लायलें मागीर हेअर वॉश करता. सो इश्यू आजून उठोंक ना. बारीक बारीक कामां आसा. आयज अशें रांदपाचें अशें व्हडलें टेंशन ना. शिव ना आयज जेवपाक, पण शिव येवपालो आपल्याक आमरस पुरी खावंक जाय परत. सो काल मँगो घेवन येयलो तो. दिस टायम शिवातान एक 2-3 वेळा मँगो हाडला, पण एक सुद्दां पिड्ड्यार जावंक ना. लास्ट टायम ते मँगो हाडलेले जेवपा नाका, कट करता पिड्ड्यार, कट करता पिड्ड्यार. पण दिस टायम आमकां पिड्ड्यार अशें कांयच मेळोंक ना, बरें मेवळें. तर काल तो मानकुराद घेवन येयल्लो. मानकुराद कितें जाता ते हेरी आसता न्ही, खावपाक ताका लायक जायना. पण काल तो घेवन येयलो. इश्यू कोणा खबर मँगो इतलें खावपाक हें करना. कळ्ळें तुमकां न्ही. काल ताका दिल्लें हांवें मानकुराद कट करून बरें ताका स्मॅश करून दिलें, तें खावंक जाय ताणें. सो आपल्याक आमरस पुरी जाय म्हणपालो. आपूण आतां जेवपाक ना, रातचो येता म्हणपालो. पण रातचें न्ही किचनान कितें रांदपाक म्हटल्यार वाज जाता. की रातचें आमी वॉकिंग करूंक वयता, टायम थंयच वयता मागीर 9-9 अशें आमी घरा येता. सो मागीर केन्ना येवन करतलें. सो म्हटलें आतांच करता म्हटलें आमरस पुरी. सो मँगो हांवें उदकान घालून दवरला. सो आमरस पुरी करतलें आनी दहीक न्ही फण्ण मारतलें. ओके रायस कड रायस करतलें हांव. सो बरें आतां मातशी खूब गरमी खूबच वाडलेली आसा. आनी आई करता सोया चंक करी. जस्ट थोडेंशें सोया चंक करी करता. शिवाताक न्ही रातचें रायस जाय, ताका न्ही शीत जाय. सो जेवनी म्हणटा हांव, कित्याक तो दिसभर काम करता, ताका बेश्टें कित्याक हय का न्ही. सो आमी तरी विदावट रायस नाका, म्हाका तरी रायस बिलकूल नाका रातचें, की हांव बसूं शकता विदावट रायस. पण शिवाताक न्ही भूक कंट्रोल करपाक जायना. सो ताका लागून थोडेशें एक सोया चंक करी करता. सो आयचें होच मेन्यू आमरस पुरी, कड रायस आनी सोया चंक करी. ओके सो बारीक बारीक काम आसा करता. शावर बी घेता, सगळें घरची सगळीं कामां करता आनी तुमकां मागीरच मेळटा. ओके चला. इश्वीक आयज न्हालो बरें गरम गरम न्हू रे. आईन ताका बांदला अशें बरो क्यूट दिसता. हय खंय दिसता क्यूट दिसता. आ दात दाखय, दात दाखय तुजे सगळ्यांक कितले दात दिले दाखय. न्ही दिली बरें बांदलें ताका आईन. अशें आमी बांदपाचें खूब कमी. आयज ताका बांदूंकूच दिनाहलो तो. आईन बांदलें आयज न्हू रे. 2 जावपा येयली, 2 जाली न्हू रे. हो घड्याळ आमचो बंद पडला, काल रातचोच बंद पडला. ओके सो इशुकाक बरयलें हांवें. आयज ताका हांवें खिचडी न्ही रायस कमी घातलें आनी मूंग दाळ चड घातला आनी हें कितें तें सोया चंक्स आनी कॅरट घातला. खाल तें 2:30 जाला ना. शेल गेल तर तुवें आसूं. कोण रे आयज मम्मम केला. आयज लेट उठलो, एकाक उठलो म्हणजे बेगिना केलें खिचडी. मागीर ताका रडपा शाडता. खंय वयता. हाय हाय म्हण सगळ्यांक. हाय हाय आ. सो हेजें काम जालें गे तें सुकय. हाय बैक टू माय यूट्यूब चॅनल सुकू. आं सुकय. सो जालें हेजें काम. आतां आमी कितें कर खेळ न्हू रे. सो आतां आमी जेयता. आयज शिव ना जेवपाक, दाखयता आयचें मेन्यू. हांगासर केला आमरस, हें पळयात आमरस केला आनी हें आसा सोया चंक करी केला. सोया चंक्स आनी गरम मसाला आनी खूब कमी घातला. आनी पुरी जालें म्हाजें करून. पुरी जालें आनी कड रायस केला. कड रायस जालें आयचें जेवण. सगळ्यांक कड रायस न्हू रे इश्वी. इश्वी काकू हांव न्ही खिचडी वांगडा न्ही ताका हें दिता हांव कड. पांय लायना खरें तुवें कड दिता ताका, की आतां सगळी गरमी न्ही खाल ताणें. ओके चला जेयता आमी मागीर मेळटा तुमकां. सो सांज जाली बसला आमी. सो तुमकां कितें सांगपाचें आसलेलें 2 दिसा फाटीं न्ही दनपारचें न्ही 2 जाल्लेलीं हांव इश्विकाक खिचडी खावयतालें. शिव आनी रितीक जेवन बसलेले. ओके एक मिनट टीव्हीचो आवाज स्लो करता. सो शिव आनी रित्वीक न्ही जेवन बसलेले. मागीर हांव एका हांगासर खिचडी खावयतालें आनी आई हांगा बसलेली. सो आई हांगा बसलेली. सो आई म्हणपाली आमी वांगडाच जेवया म्हणपाली. आईक म्हटलें हांवें तूं वचून जेव, केकांनी भरोवपाक ती खूब टायम लागता. ती म्हणपाली ना आमी दोगांय वांगडाच बसया म्हटलें.
सो एका बरेता जालें ओके जालें जेवन मी आई अब्बाली आपूण ताट धरूंक वयता अब्बाली. सो जस्ट ती सोफांतल्यान उठली हांगासर पावतात ती अशीच बँड जाली. हांव म्हणटा हांव कितें तितलें पांया कडेन कितें टॉयज बीन आसलें दिसता ताका लागलें दिसता म्हूण ती बँड जाली म्हणून. पळय जाल्यार ती चलता जाल्यार ती बँड अशी जाली. अशें जालें आनी तिका ती फुडें चलपाकूच जायना. हो पांय लेफ्ट आहा पळय पांय रायट पांय आहा पळय तिका फुडें घेवपाकूच जायना. ती अशीच रावला. आपलं जायना आपल्याला दुखता अंबाली. मागीर शिवाताना हांवें तिका धरलें आनी बसयलें आनी तिका पांय हालोवंक जायना अशी बँड करपाक जायना. सो आतां करतलें कितें आनी मेन म्हणजे तिका चलोवंकूच जायना. म्हणजे पळया तुमी आमी खंय भायर वचोंक ना घरानूच आसा बाबा खंय गेले भायर खंय भोंवले एक वेगळी गजाल. घरानूच जस्ट ती बसलेली उठली पळय जाल्यार पांय तिजो कित्याक कोणाक खबर नी आसा पण नीच्या मातशें सकयल नी थंय तिका खूब दुखपा लागलें. सो मागीर कितें केलें शिव त्या दिसाक जेयलो आमी कामाक गेलो तोय कामाक आसा आतां व्हरतलें कशें आकाशूय ना. सो आई म्हणपाली आयचे एक दीस आपूण काडटा म्हणपाली. मागीर तिका हांवें कितें केलें हें लायलें मूव लावन ताका मातशें मसाज केलें आपल्याक मातशें बरें दिसता म्हणपाली. पण तिका चलोवंक जायना. मागीर ताका टॉयलेटीन बी तशें धरून तिका मागीर व्हेलें आमी. ते दीस कशें काडलें. नेक्स्ट डे हांवें डॉक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलें ताका व्हेलें डॉक्टरा कडेन दाखयलें चॅक केलें सगळें प्रेशर बिशर सगळें चॅक केलें तिका दाखयलें खंय दुखता बीन तेंय दाखयलें. सो डॉक्टरान तिका दिला टॅबलेट तेवूय डॉक्टरा कडेन वयताना प्रॉब्लम ते स्टेप लिफ्ट बीन कांय ना स्टेप्स आहा. एक मिनट आं दूद येयलो. सो मागीर आमी डॉक्टरा कडेन गेले आनी थंयसर न्ही सेकेंड फ्लोर ते लिफ्ट बीन कांय ना तरी पूण तिका कशें करून हात धरून चडून व्हेलें जायना म्हणपाली. मागीर डॉक्टरा कडेन दाखयलें चॅक केलें सगळें बीपी बी सगळें चॅक केलें मागीर पांया कडेन दाबोन बिबोन पयलें. सो तिका एक मेडिसीन दिलें एकूच टॅबलेट दिला आनी एक क्रीम दिलें लावपाक आनी सांगलां की वेट खूब कमी कर म्हटलां. तिचो न्ही वेट खूब आसा. सो कितें जाता बॉडीचे जे वेट आहा पळय ते पांयार पडटा. सो तिका म्हटलें डॉक्टरान वेट कमी कर म्हटलां रायस कंप्लिटली सोड म्हटलां. सो पयर आमी तो व्हिडिओ केल्लो पळय जेवपाचो तो लास्ट तिणें रायस खालें मागीर ना तेंच्यान ती आतां पर्यंत रायस अजिबात खायना. रायस सोड म्हटलां आनी चडशी भाकरी रोटी असलें खा म्हटलां आनी ते आमगे आसतात भाकरी बीन कळ्ळें न्ही. आनी शुगर आयटम सोड म्हटलां शुगर आयटम आनी ऑयली बीन तिका कमी कर म्हटलां. तिका ऑयली कमी कर म्हटल्यार ती आतां ऑयली खायना म्हणटा पुरी बीन. सो हांवें कितें म्हटलें डॉक्टरान अशें कंप्लिटली ऑयली सोड अशें म्हणूंक ना कळ्ळें न्ही. सो लिमिटेड इल्ली खावंकूच जाय काय न्ही कित्याक खावंकूय दिसता की आमगे नुस्तें बीन डीप फ्राय बीन करना शालोच फ्राय करता. सो ऑयली बीन तिका मातशें खा म्हणलें पण चडूय आमगे अशें ऑयली बीन कांय करना. सो आतां आमी मातशें कमी करता तिका लागून ऑयली. सो ऑयली शुगरी आयटम आनी रायस हे 3 तिका स्टॉप कर म्हटलां आनी वेट तिका कमी कर म्हटलां. सो 2 दीस जाले तिका आतां मातशें बरें दिसता. मागीर ते टॅबलेट घेतले न्ही तिका पेन सामकें कमी जाल्लें आसा. ओके सो तिका आतां रातचें तिका सद्या आतां वॉकिंग करून तिका व्हरता हांव तिच्या वांगडा वयता ती एकटें वचपा हें करता. सो म्हणटा हांव येता म्हटलें चल इशू काको व्हरता आनी हांव वयता आनी 1-2 अशें रावंड मारून हाडटा हांव तिका कळ्ळें. आतां डेली आमी वॉकिंग करतलें आनी जेवणाक ती आतां नाशण्याचें भाकरी सगळें असलें कळ्ळें तुमकां न्ही. रायस तिणें सोडलें आतां पूण रायस जेयना म्हणटा ती कळ्ळें न्ही अशें. सो पळोवया कशें जाता तें तिका आतां वेट कमी करूंक जाय. सो तिका व्हेलें समतें म्हाकाय दाखयलें कित्याक म्हाकाय वचपाचें आसलेलें म्हाकाय दाखयलें चॅक केलें सगळें प्रेशर बीन. सो डॉक्टरान सांगलां की कॅल्शियम आनी विटामीनचे टॅबलेट दिला. सो ते घे म्हटलां आनी उदक मात भरपूर पी म्हटलां म्हाका उदक पी म्हटलां आनी बाकी सगळें बरें आहा म्हटलें डॉक्टरान आनी कांय ना. सो तेच कॅल्शियमाचे आनी मल्टीविटामीनचे टॅबलेट दिला आनी उदक मात पी. सो आतां हांवूय तिच्या वांगडा वॉकिंग करता की म्हाका दिसता की वेट चड जाला कशें. सो हांव तरी एकूच टायम रायस खाता म्हाका दनपाराक कशें करून रायस जायत आनी दनपारांनी म्हाका मेडिसीन दिला टॅबलेट. सो टॅबलेट जर घेता जाल्यार अशें पोट हेवी जेवंक जाय कित्याक टॅबलेट बी म्हाका लागता मागीर तें. सो शीत इल्लें जेतात पूण रातचें हांव कंप्लिटली शीत सोडलां. इफ दनपारां कितें हेवी बीन कितें खालें तर रातचें हांव शीत जेयत ना कित्याक आमचें इतलें न्ही सी भूक लागना बेश्टें स्टफ करप तें बरें जायना हय का न्ही. भूक लागल्यार आमी खावप तें तशें. सो अशें आसा. सो आमकां आईचें टेंशन पडलेलें बरी करून बसलेली जस्ट उठता थंयसरूच आहा पांय हें आनी तिका ते पांय फुडें घेवपाक जायना फाटीं घेवपाक जायना बसत चलोवंक जायना आनी तिका डॉक्टरान म्हटलां सकयल बसनाका म्हटलां कळ्ळें न्ही. अशें चेअर बीन आहा अशें बस म्हटलां. सो आतां जें बरें आहा मेडिसीन बीन चालू आसा. सो आनी कांय ना ओके. सो तिका आतां मातशें जेवणाक बिवणाक मातशें पळोवचें पडटलें कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून सो चला तिका आतां टायम जालो 8 जावपा येयली. सो आतां आमी एक रावंड मारून येता भायर. सो ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.